Psalm chapter 25 verse 15. मुझे दोळे सदांकाल सरीसपराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो मुझे पाय पासांतलो सुटयता. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर असताना आणखी आम्ही कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Psalm chapter 25 verse 16. मुझेर दिश्ट घाल आनी मुजी दया कर, कित्याक हांव एकसुरो आनी निर्भागी. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुम्ही नेणा. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. बगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशें बगेवून तशें तुमी सर तुमच्या सालेंत बगेवून जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बगेवून देखून तुमी बगेवून जायचे. Daniel chapter 1 verse 1 to 9. जुदाच्या राया जेहोकियामाच्या राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेडो घालो. सरेस्परान जुदाच्या राया जेहोकियामाच्या हातान दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनाय ताणें ताच्या हातान दिली. नेबुकदनेझरान ती शिनार देशांत वेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारान दवरली. रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायलितांनी हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिस्द्या आसबेनाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय असले कुडीचो कसलो सावगूण नातलेले तरणाटे, रुपेस, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरान सेवा करूंक योग असलेले. आसबेनाक तांकां खालदेया घराची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकूंक जाय आसली. रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाका सोरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायिल्लें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाच्या सेवेक लागूंक जाय आसलें. तांचे मदें जुदाच्या कुळयेंतले दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया आसले. मुखेल हिस्ड्यान तांकां दुसरी नांवां दिल्लीं. दानियेलाक बेल्तेसर, हनानियाक श्रद्धक, मिशायलाक मेशक आनी आजारेक अबेदनेगो. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाका सोरो पियोवन आपणाक भ्रश्टवून सोना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाक असं भ्रश्टवंक मुखेल हिस्ड्यांक तांकां कारण दिनाये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल हिस्ड्याचो मोग आनी दया लाभयली. Daniel chapter 1 verse 17. ह्या सोग तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिले आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जणवायची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचे देणाय आसले. Daniel chapter 1 verse 18 to 20. तांकां आपणा मुखार हाडूंक राया नेमलोलो वेळ आयलोलो तेन्ना मुखेल हिस्ड्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडले आनी राय तांचे कडेन उलोवन दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नासलो देखून ते राजकारभाराचे सांदे जाले. Psalm chapter 23. जेजू बरो गवळी. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांस म्हाका उणेना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथें तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो.